एक आमी गायडलायन कशी एक हे केले आणि आयज लॉकडावन आयज जे 5 मे ते 12 मे सकाळी 6 मेरेन आमी लॉकडावन करतले म्हणजे एज अ भोसतरा सरपंच हांव गांवचो सरपंच आमकां लोकांची काळजी आसा कित्याक लोक हांगासर पिड्ड्यार जायत आसा मरत आसा ही चिंतेची गोश्ट आनी आमकां तुमच्यो काळजी आसा ह्या कारणाक लागून आमचे विलेजीक आमी लॉकडावन केले आमच्या मेंबरांनी आमी मिटींग घेतली आनी लॉकडावन करतले म्हणून 5 मे ते 12 मे लॉकडावन करतले म्हणून हे जाहीर केले तर मागच्या लोकां कडेन हे लॉकडावनान तुमचो सहकार्य जाय कित्याक हे आमी सांगले म्हणून तें जायना तुमी हे लॉकडावनान सहकार्य करचें सकाळी 6 ते 12 मेरेन पॅनीक जावपाची गरज ना कित्याक लागून जेणे करून लॉकडावन म्हणजे कंप्लीट लॉकडावन ना पार्शियल लॉकडावन केला कित्याक गेल्या लॉकडावनाक सगळो पॅनीक जाल्ले लोक हे 6 ते 12 मेरेन आमी ओपन केल्या एसेन्शियल कॉमोडिटीज म्हणजे गरजेच्यो वस्तू आसा त्योच ओपन आसा बाकी कांय ना आनी कितें लोक आतां पावसाच्या निमतान घर काम करता तेका एक ओपन दवरलें हें हार्डवेअर जावं हे आतां सारके लोकांनी हें केल्या शॉपां बीन आतां बंद करतात जावं भाजयेचे बीन हें आसले ते आनी आमी रिक्वेस्ट केल्ली त्या प्रमाणे लोकांनी आतां 12 उपरांत भायर सरचें न्हू काम आसल्यारूच जावं फार्मासीन वयतलो आनी कितें आसा जाल्यारूच भायर सरचें कित्याक अत्यंत तुमच्या हातीन आसा CMान सांगलें आमदारान सांगलें जावं सरपंचान सांगलें म्हणून जायना ते तुमचे आनी आमच्या लोकांच्या हातीन आसा की कशें कितें हें चेन आसा ती ब्रेक करपाची कित्याक हे कोण आनी येवचो ना कित्याक सारके मरत आहा लोक आमच्या बस्तोड्या गांवांत सद्या तरी 4 केसी जाल्या तेका लागून मागता आनी पॉझिटीव केसी खूब येत आसा तेका लागून मागता कळकळीची विनंती आमच्या हातीन आसा की हे लॉकडावन पाळचें सोशल डिस्टन्सींग करचें सॅनिटायझर यूज करचो इतलेंच म्हणटा आनी सरपंच म्हाका सांगा जे कोविडाचे केसीस ज्या तरेन वाडत चल्लेले आसा ते आनी तुमी जो हे दवरला की 12 तारीख मेरेन लॉकडावन करपाचें अशें जर केसी वाडत रावले जाल्यार तुमची जे आहा ते एक्सटेंड जातले लॉकडावन हय एक्सटेंड करचें पडटलें कित्याक वाडत वचत जाल्यार आनी ऑप्शन ना आमचे कडेन अशें आमकां पार्शियल लॉकडावन करून आमकां वाडोवचें पडटलें तें आमकां मेंबराक जावं आमच्या ऑनरेबल MLA इतल्यान सुद्दां लोक घेवन आमी तें जें कितें आसा जर आनी वाडत वयतले जाल्यार आमी डिसिजन घेतलेलें कितें आनीक वाडोवचें म्हणून अशेंच पार्शियल जेणे करून आमी रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल CMाकूय हितून मातशें कितें लॉकडावन एक करचें म्हणून कित्याक ही काळाची गरज आहा जेणे करून आमी म्हणटा आयकाचे जनाचे आनी करावे मनाचे पूण हांव म्हणून सोदता CM सराक हांगासर की आतां तरी जनाचे आयकोपाक जाय आनी हे मनाचे सोडून कितें आतां हें एक रिक्वेस्ट कहो आमचे ऑनरेबल CMाक कित्याक आतां अत्यंत गरज आहा लॉकडावन कंप्लीट लॉकडावन करपाची जे कोविड पेशंट जे आसात हय जे होम आयसोलेशन रावलेले आसात तेंचेर अशें आयकोन येयलां की खंय तरी दुर्लक्ष जाता तेंचेर लक्ष दिनात ना अशेंय ना की होम आयसोलेशन केल्ले आहा ते लोक कितें करता भायर सरतात हें आयकूंक येयल्लेलें आसा की भायर सरतात जेणे करून जे कोण होम आयसोलेशन आहा तेंच्यांनी कन्सर्न वॉर्ड मेंबराक सांगचें जाल्यार सरपंचाक सांगचें तुमचें कितें वखदां पाणयेची जावं आनी कितें सोय कितें तुमकां करपाक जाय जाल्यार आमी सदैव तुमच्या हेल्पाक आसात जावं आमचो आमदार आसा तुमी भायर सरचे न्हू आमचो कॉन्टॅक्ट खंयसून ना खंयसून हें करून आमकां कॉन्टॅक्ट करचें तुमी पूण आमी सेवेक तुमच्या पावतले खंयचे बाबतींत कशें ना कशें तरी